देवाचे वेदी सोरी A854 A8 page 4. देवाचे वेदी सोरी हांवेता कुशाकाय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांवेता देवाशी विश्वास दवरून हांवेता तुजो उजवाड मोचेगा तूं विश्वासी म्हूण घडोय तुज्या बोची तोंडाची दोयेन म्हाका वाटागोय देवाची वेदी सोरी हांवेता कुशाकाय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांवेता देवाशी विश्वास दवरून हांवेता बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्यांसो तुमचे सव्यांस बाबा म्हणिनो आमचो देव विश्वासी देव आनी होच विश्वासी देव आपल्या कोराराक सदांकाल विश्वासी कितेंय आमच्या जिवितांत घडूं आमी हो विश्वासी पासून जाले जाल्यार सदांच तो आपल्या कोराराक विश्वासी ह्या विश्वासीपणान तो आमकां भुरता राखता सांबाळटा जाल्यार आमकां सदांकाल ताकाच विश्वासी रावंक कृपा दी म्हूण हे मिस्साचे बेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पत्वेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिसा काकूत को क्रिसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. उदी करून आपलो जोल दीस मनयतात काजराचे वरोस मनयतात तांकां मागण्या धरून देवाचो भरपूर आशिर्वाद बेसामा फावो जावंक मागुया. जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणीक सूख हिंसाचे भेटेंतल्यान मागून घेवया. तरेतरेचे पिडेक लागून कश्टवतात भलायकी बिगडलेली आसा करून ही पेस्त पिडा हो रोग वाडत आसा. देवान सगळ्यांक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक बेगीनूच हें वखद वॅक्सिन येवंक मिसाचे भेटेंतल्यान देवाचो आदार मागुया. जायते आमचें कितें मागचें आसा जायत्या जाणांक पासत आमी मागतले म्हूण सांगलां कितल्याच जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. ह्या वेळार हें सगळें मनान धरून आमच्यो गरजो आमची मागणी आमची इंतेन्सां मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक उबारुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी
आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हण आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तलवारींनी वाटलोली तांकां वाटोवली तांकां अरण्यांत बोगसणे मेळ्ळे. इस्रायल आपल्या विसोवाच्या जाग्यार वेता. पयस तावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडटलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव थीर रावलां. इस्रायलाचे आंकवारी हांव तुका आनीक एकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदोन येतली. नव्यान श्रिंगरायलोली कुशाल कुर्तोल्या बरोबर आनीक एक पावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामारियेच्या दोंगरांचेर आनीक एक पावट तूं दांकां मोडे लायतली. वोंपी वोंपून गेले, ते आपले फळ भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राकोंडार एफ्रायमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोनार चोडून वचुया, सर्वेस्परा आमच्या देवा सरशेया. सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशालकायेन ताळयो मारात. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्याक जयजयकार करात. पुरगोटात वाकाणात आड्डून म्हणत. सर्वेस्परान आपले पुर्जेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जो मोतो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडूकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायल्लो तोच ताका जमा करतलो. जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणाचो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम वरदानां भोगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत जातले. तांचें रुदन सोंपून तांकां दितली संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेड्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पुर्जेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय,
सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू थंयसर भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी कानांची एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी हुयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे धुवेक देंवचार सबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, तिका तूं उपकार कर आनी धाड. ती आमचे पाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाडून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेळयां सुरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेलें धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाडून जेजून तिका म्हळें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भवमडीनो, आमचो देव विस्वाशी देव. आनी हेंच देवाचें विस्वाशीपण आयच्या दोनी वाचपांतल्यान आमचे मुखार दवरलेलें आसा. पयले वाचपान सर्वेस्पर देव जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपान जेरेमियस प्रवाद्या वरवीं हेच विस्वाशीपणाची ही भासावणी करता. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पोरसां. सासणीक मोगान हांवें तुमचो मोग केला आनी ह्याच मोगाक हांव सदां सदां काल थीर रावतलो. हें आस्वासन सर्वेस्पर देव दिता. इस्रायल पोरसां थंयसर कोश्टावताली. इस्रायल पोरसां ताचे सोडचिली पयस गेलोली. तरी आसतना सर्वेस्पर देव हें आपलें विस्वाशीपण ह्या पयल्या वाचपांतल्यान तांकां भासायता आनी ताच्या कोश्टांनी तो तांकां घोटाय दिता. कोश्टांतल्यान दुखांतल्यान तो तांकां सूख फावो करता. असोक्तायेंतल्यान तो तांचें बळ जाता. आनी हेंच असलें विस्वाशीपण सर्वेस्पर देव पयल्या वाचपांत आमचे मुखार हे पोरचेक आनी ताचे वरवीं आमकां ते भासायता. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी ती जुदेव न्हय तसली ओन भावार्थी वस्तोरी तिचे आनी जेजू विशीं ही भासाभास हो देखावो आमकां पळोवंक आयकूंक मेळ्ळा. ती येता जेजू सरशें पोरातून मागता. आपली धूव बरी ना, तिचे देंवचार बसला. देंवचार तिका जबर पिडापीड दिता. तूं ये आनी तिका बरी कर. सायबा दाविदाचे पुता म्हजी काकलूत कर. हे मागणें तिचें. आनी बाबा म्हणिनो ती जुदेव न्हय देखून ओन भावार्थी देखून थंयसर जेजूचे शीस जेजू जशें येतात आनी ती सोतायता देखून तिका तिचे उपकार मेळोवन दी म्हूण ते मागता. पूण जेजू तिका हे सुणें अशें म्हणून पाचारता. बाबा म्हणिनो हें उतर म्हणटाच घोडे आमच्या मनान घोडे आकांत सुटत. हें उतर आयकताच आमच्या मनान घोडे तरेतरेचे विचार येत. हें उतर आयकताच जेजू विशीं आमचें मन घोडे घुस्पत. कित्याक लागून जेजून हें सुणें हे वस्तोरेक म्हटलें काय. अशें म्हणप जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरप हें उतर जेजूक सोबता काय. जेजू ह्यो असली अंतर कित्याक केली काय. साबार तरेचे प्रश्न घोडे आमच्या मनान येत. पूण बाबा म्हणिनो जुदेवांच्या चाली प्रमाणे जुदेव लोक जुदेव न्हय तांकां बो करून ओन भावार्थी आसतले तांकां असल्याच उतरान पाचारताले. सुणी कशीं सुणी हें उतर तांकां ते म्हणटाले. कित्याक ते जुदेव लोक फकत देव तांचो मेसियास सोडवणदार फकत तांचो. ताचे भायर आनीक दुसऱ्यांक आनी एक्सेस कसो ना. दुसऱ्याच्यान हो देव आनीक दुसऱ्याक मेळूंक जायना असलें जुदेव लोकांचें धोरण आसलें. आनी ह्या पासत देव सोडवणदार मेसियस फकत तांचो. आनी ह्या दुसऱ्या सगल्या लोकांक ओन भावार्थी लोकांक सुणी म्हूण ते पाचारताले आनी लेखताले.
हे तांचे उतरावळ जावन आसली सादें सुदें उतर स्वतांचे चाली पोरमणे तांचें उतर जाल्लें आनी हेंच जेजू बाबा ब्रेनो हे तांचें उतर घेता आनी हे भाशेन वस्तुरेक ह्याच उतरान पाचारता पूण हे तिच्या कुश्टांतल्यान ह्या तिच्या दुखांतल्यान ह्या तिच्या अपमानांतल्यान आखरेक जेजू तिका मागलोलो उपकार मेळोवन दिता कित्याक ती आपलो भावार्थ थिरायता ओन भावार्थी जावन पासून आपले विस्वाशीपण सोडवंडाराक ती भासायता आनी ह्याच पासून सायबा दाविदाच्या पुता अशें म्हणून ती जेजूक प्रार्थना करता जेजू सोडवंडार जेजू मेसियस म्हूण ती पोरकोट करता ओन भावार्थी आसून पासून जेजूची ओळख तिका आसलोली आनी हेच आपलें विस्वाशीपण जेजूक ती भासायता आनी ह्या तिच्या विस्वाशीपणाक लागून हे तिचे असले भावार्थाचे कोरनेक लागून जेजू तिका मागलोलो उपकार मेळोवन दिता बाबा म्हणून दोनूय वाचपाचो संक्षेप आयचे ह्या उतराचे सेवाधर्माचो संक्षेप म्हळ्यार आयचो जाबाब आमकां उगडास करता जसो गवंडी आपल्या शेडयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता पयल्या वाचपांतूय बाबा म्हणून ती आमचे मुखार दवरलेलें आसा कोण परी सर्वेस्पर देव इस्रायल पोरचेक राखता सांबाळटा सर्वेस्परा इस्रायल पोरचेक तो आपूण सदांच विस्वाशी रावता सासणीक मोग तांचो केला म्हूण हें भासायता आयच्या शुभ वर्तमानांत पासून जेजू जरी ती ओन भावार्थी वस्तरी तरी आखरेक तिच्या विस्वाशीपणाक लागून तिका एके भाशेन उपकार मेळोवन दिता तिका तिचे सवे मोग मोयपास दाखयता आनी आपूण बरो गवळी कसो बाबा म्हणून तिचे सवे एका बऱ्या गवळ्याची वागणूक तो दाखयता आज मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना सदांच देवाचें विस्वाशीपण आमी आमच्या जिवितांत अनुभवला आनी अनुभवीत आसा देव सदांच आमचे सवे विस्वाशी असोक्तायेंत पासून वाट चुकून गेल्यार पासून देव आमकां सोडिना सांडिना जे परी गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता हेंच भावार्थाचें सत हें जिविताचें धोरण आमी ओळखून घेवया आनी हे आमचे जिविताचें धोरण घेवन सदांच देवाक विस्वाशी रावतली सदांच देवाचो मोग करतली सदांच देवाच्या मोगाक गोवाय दितली मनशां आमकां कर म्हूण मिसाचे पेटेंत मागुया भेटवणीच्या वेळार गावया ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9 C25 पेज 39 बाबा आमचे लागीं दिवूक तुका उतोम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखे प्रेतून करता वेली तिचे तुका समोर विधान संवसारांतली सोरवार सोसली मोगाळ बाबा घे तूं मानून हेंच आमगेलें व्हडुडें बोग ताटा घालसीन दिदांव घालून तुकाच आमचें जिनोर बोग म्हज्या भवमडीन हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदां वपलोले बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकांटात
तांचे सांगाती आमचे थाळे मिळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय. स्वर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुखफेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांची बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा कुराक. Bawardaco gut purgotujam. Jezu melo, Jezu jiwon zala, Jezu nowyan yatolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमी 24 जालेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दुरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडूक येतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगती, तिचो पोती भाग्योन झुजेल, भाग्योन दोमलूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगतार तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जसो घुवडी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता, सांबाळटा. सर्वेस्पोर सदांच आपले विस्वाशीपण आमकां भासायता. थांबनासतना आपलो मोग मोयपास आमचे सवे दाखयता. कोश्टांतल्यान आमकां खुशालकाय दिता. दुखांतल्यान आमकां तो सूख फावो करता. असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणया. आमचे बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जात आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निबार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निभार दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवृत्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सुमेची शांती सदाकाळ तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बोलाकी मेवतली ओत्मीक कुमन्याचे मागणे म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजे भोवमळीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हजे काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सुशिलो कोर सुरूंक केदीस म्हाका निर्मनाका आमेन शेड्यांक हांव दार D40 570 D46 पेज 74 स्वता सांगता शेड्यांक हांव दार म्हजे वरवीं भितर सरल्यार कोणूय तो जावं जातलो साल्वा चोरो ताका सुवा उदार देवता विश्वासोदा सुचे आवा शेड्या गोड्या जेजू एकाच इणान दवरचो देवता विश्वासोदा सुचे आवा शेड्या गोड्या जेजू एकाच इणान दवरचो कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाची काकलुतीक उलो सोरपदवेदार आनी काकलूत सारा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय आमचे विनंतींक तुमचो उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसा तुज्या उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बाबा तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैसुकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी
मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या देवर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सुर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नवें जिवान आनी गोठायेन भरल्याय. सुर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्वपत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार शेवटाचे गायन गावया. T21 पान 213, T21 पेज 213. जगांत आमची आदारीन तूं, सगल्यांक आमकां दोर्सावाडू. बेसांव घाल गे दोरगोराब्यार, सोकोश्टांतली सदांच निभार. बेसांव घाल गे दोरगोराब्यार, सोकोश्टांतली निभार. बेबेसू कुर्साय बिडी, आमी तुजी वचकत भुरगीं. गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या दिरान सांबाळ सदां. बेबेसू कुर्साय बिडी, आमी तुजी वचकत भुरगीं. गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या दिरान सांबाळ सदां.